म्हाका दिसता ही जाल्या राती कित्याक शेजारान एक लायट पळयली हेजी कोणाची गाडयेची ती एशी गेल्यार तेका येता एशी गेल्यार तेका येतना सो म्हाका दिसता बिटवीन 1:30 to 2 o'clock हे टायमा मदीं जाल्यात सर दिसता म्हाका ही भाण वयलें फाटल्यान वयर आनी हेर बारीक बारीक कितें वस्तू ते आमकां कांय खबर ना सगल्यो फोडल्या आलमार फोडल्या त्रास फोडल्या सगळी फोडला आनी हेर म्हणटा आमकां खबर ना किती व्हॅल्युएबल व्हडलें जालें कितें सद्या इन्व्हेस्टिगेशन जाल बरोबर आसपाक मेळना हिंगा आय थिंक दांडियार जालें लास्ट विकान वाडोवपा जाय आनी ते सांगता ते येयल्ले म्हूण राती पेट्रोलिंगाक सो आनी मोर म्हाका दिसता पुलीसान हें करपा जाय एरियांनी जी घर बंद आहा थिंगा मातशी हें करपा शेजऱ्यान सांगलाचे प्रमाणे काल अराउंड 1 o'clock रातचे एक गाडी येयली आनी तेजी लायट न्हू तेगे जंगलाचे पड मग तेका खबर नासली सो तेणें कितें सांगलें तो एक गोडीन गाडी येता मग तेका तो निंदूंक गेलो बट हें जाता भोव करून कित्याक खंयची दारां बंद आहा आनी घर बंद आहाय ती कित्याक ते जाणाय ते सुमार कोण येता आनी खंय घर बंद आहाय ते कितें भाणां वस्तू कितें त्रास तेसो मग कितें मेळटलें मग ते जाणाय सो मनी इज व्हॅल्युएबल फॉर देम इवन 3,000 4,000 ते सगळें तोडफोड करून वयतले सो एक जागृताय आमी दवरूंक जाय कोणाचे घरां तरी बंद आहाय न्हू ती मातशें तुम सांबाळून व्हॅल्युएबल्स चड दवरूं वचनाकाय आनी शेजऱ्यांकूय मातशें चतूर रावपाक जाय कितें घडटा तें कोण एश कोन भोंवता सो जाय पुलीस हय पेट्रोलिंग वाडपा जाय बट तेंकडी आमचे कुंकोली इन्फ्रास्ट्रक्चर ना हय तेंका एकूय व्हेहिकल आहा आनी ते रातचे कितल्या मोहीम भोंवतले ओके बट इम्पॉर्टंट एट दीस मोमेंट CCTV कॅमेरा तेय इम्पॉर्टंट